एकाच मोगान एकाच आत्म्यान एकाच मोनान क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बाळक जेजूच्या फेस्ताचे पयले मीस बाळक जेजूक अर्गां दिवंक आनी बाळक जेजूतन मेळिल्ल्या स्वरूपकाराक ताका थँक्यू म्हणून आनी तशेंच आमची मागणी ताज्या पांया तळो धरून ह्या फेस्ताच्या मिसाक आमी सर हांगासर आयल्या जायत्या कुटुंबांत हांगासर आमी आयल्या विविध बॅकग्रावंडांत हांगासर आमी आयल्या जायत्या गांवांत आमी हांगासर आयल्या आनी जर तर आज ह्या देव मंदिरांत पुणक्षेत्रांत आमी हांगासर एकठांय जाल्या तर आमी आमकांच वलयता आमी क्रिस्तांव आनी हे सारकें जावंक पुरो म्हजें नांव दुसरें म्हजें कुटुंब दुसरें म्हजो गांव दुसरो पूण हांगासर ह्या पुणक्षेत्रांत आमी पावतना आमी सर्व क्रिस्तांव त्याच देवाची भुरगीं आनी हें जावन आसा आमचे समाजेक आमी दिवची एक देख सांगात पाप साहेब आम्हा सर्वांक एक लिस्ट हांव तो दिवंक शेता आम्हा सर्वांक एक होमवर्क तो दिवंक शेता आम्हा सर्वांक आपयता पवित्र सभा उर्जीत करच्याक पवित्र सभा जिवाळ करच्याक पवित्र सभेंत हो जीव भरपूर मापान आसच्याक आनी ह्या कामाक तो सर्व लोकांक आपयता हातान सर्व कडेन पापसाहेबान उलो दिल्लो ती तें काम आनी हें काम 3 हंतार जावचार आसा आनी हांगासर पापसाहेब आमकां सर्वांक आपयता आनी सांगता आमी सर्वांत एकवट आसूंक जाय आमच्या सर्वांत मेतेरपण आसूंक जाय आनी आमच्या सर्वांत ते एकच मिसांव आसूंक जाय तर हो एकवट मेतेरपण मिसांव कितें कशें आनी तवळ मात्र जर तर आमी एकाच मोनाची एकाच आत्म्याची आनी एकाच मोगान आमी बरल्यार मात्र हो एकवट हे मेतेरपण आनी हे मिसांव जारी करूंक साध्य जाता तर एकवट कसलो आमी कसलेच युनियन ट्रेड त्या रितीन आमी चिंतिना तर एकवट कसलो एकवट मोगाच्या भावांनी भयणी 3 हंतार जावंक आसा पयलो एकवट आमच्या थंय एकवट जायचे दुसरो एकवट आमी सगळ्या इगर्ज मातेंत केवळ मंगळूर दयासीज मात्र न्ही हे पुणक्षेत्र मात्र न्ही सगळ्या इगर्ज मातेंत सगळी इगर्ज माता संवसाराच्या चराय कुशीन विस्तारल्या त्या इगर्ज माते ते एकवटपण जावंक आसा आनी तिसरे हे एकवटपण केवळ मनशा लागीं न्ही बगार हे एकवटपण देवा लागीं एक जावंक आसा आनी हे एकवटपणाचो बाह्य गुर्त खंयचो ह्या एकवटपणाचो बाह्य गुर्त जावन आसा मोग आमच्या मदें मोग सगळ्या धर्म सभेक आनी मोग देवाते तर कशें हें सर्व साध्य जाता तर एकवट आनी मोग जर तर आमच्या मदें बरोवन ओमता जाय तर आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्याची केवळ पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी आमच्या मदें तो एकवटपण जाता आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान मात्र आमी सर्व एक जाता देवा लागीं मनशां सांगता त्या देखून आमच्या मदें उंचल्या वर्गाचो कीळ वर्गाचो म्हणलो ताफावाद आसूंक नजो सुरविल्ल्या इगर्ज पवित्र सभेंत असलो एक ताफावाद आसलो थोडे उंचल्या वर्गाचे वयर बसचे आनी थोडे दुबळे सकल्या वर्गाचे धरणीन बसून आसा जाय आसले आनी त्या देखून सांग पावल सांगता तुमच्या मदें असलो ताफावाद आसूंक नजो आमी सर्वांनी एकच पवित्र आत्मो स्विकार केला आमी सर्वांनी एकच पवित्र आत्म्याचे पिवन आमी पियेल्या त्या देखून आमी सर्व एक त्या देखून पापसाहेब आम्हा सर्वांक आपण दिवन सांगता हो एकवट आमच्या थंय बरा जाय तर पवित्र आत्म्याचे बळ जायचे
जेन्ना पवित्र आत्म्याचें बोळ आमच्या मदें आसा, पवित्र आत्मो भरपूर रितीन क्रियाळ रितीन जिवंत म्हज्या काळजांत म्हज्या आत्म्यान तुमच्या आत्म्यान पवित्र सभेन बरोवन ओमता तर तो वळ हो एकवटपण एकस्फुटी जाता. आनी त्या देखून हांव क्रिस्तांव भारत असो, हांव क्रिस्तांव तिसरे त्या गांवचो ह्या गांवचो म्हणून ना, पूण आमी सर्व एक जावन आमी सुरविल्ली पवित्र सभेचेर एक दिश्ट मारया. 12 जाण आपोस्तल आशिल्ले, 12 जाणांत एकल्यान विकृत केलें, पूण जेजूची ती आहीन घडी आयिल्ल्या वेळार आसले सर्व कुशीनी ते दवले, उरलो केवल जेजू मात्र. अशें सुरविल्ली पवित्र सभा ताच्या आपोस्तलच शिंपटल्या वेळार बियान पयस गेल्ल्या वेळार तांकां पाटी धरून जेजू क्रिस्त आपोवन हाडटा. आनी पवित्र आत्मो तांकां दिल्ल्या मेळिल्ल्या उपरांत मात्र ते सर्व एक जावंक पावतात. पवित्र आत्मो तांचे वयर देवल्या वेळार मात्र ते क्रियाळ जातात. पवित्र आत्मो तांचे थंय देवल्या वेळार मात्र ते बळवंत जातात. जेजूचे मिसांव ते मुंदरून व्हरतात. आनी आमी पळयता धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 1 आनी 2 दोन रितीचे अध्याय. अध्याय 1 सर्व आपोस्तल बियान रावुल्ले, भायर तांकां वचोंक नाका आशिल्लें, लोकां लागीं मेळोंक नाका आशिल्लें, कसलेंच उतार तांकां उलोवंक नाका आशिल्लें. तांणी ते भियेले, जुदेव तांकां जिवेशी मारतात. ताजे उपरांत आमी पळयता अध्याय 1 आनी 2 पवित्र आत्मो जेन्ना आपोस्तलांचे वयर देंवता, वयल्या रुपांत ते आसल्या वेळार उज्याचो जिबो येवन तांच्या तकले वयर रावल्या वेळार पवित्र आत्मो तांचे थंय देवल्या वेळार तांचे थंय बदलावण जाता. आनी बदलावण तांणी तांच्या जिवाक भियेन आसतना ते भायर येतात, उलोवंक शकतात, मिसांव ते प्रारंभ करतात. त्या देखून जर तर मिसांव जर तर आमी मुंदरण वरी जाय तर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय भरची गरज आसा. आनी पवित्र आत्मो वाट दाखयता, तो वळ मात्र ते एक जावंक जातात. आनी पवित्र आत्म्यान बरयले हे आपोस्तल अध्याय 2 आमी पळयता. आपोस्तलांची कृत्या ते भायर येतात, धैर्यान उलयतात आनी पवित्र स्थान ते दिवंक प्रारंभ करतात. खंय थावन आयलें हें बोळ केवल पवित्र आत्म्यांत. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, जर तर एकवटपण आमच्या थंय इगर्ज माते थंय सगळ्या देवा थंय आमचे थंय आसा जाय तर पवित्र आत्म्याची गरज. दुसऱ्यान जर तर मिसांव काम आमी प्रारंभ करीत जाय तर पवित्र आत्म्याची गरज. जर तर मिसांव वावरांत आमी आपोस्तलांची कृत्यांचे पळोवन गेल्यार व्हड ल्हान भेद असलो फरक ना. अध्याय 15 आमी पळयता सुरविल्ली इगर सभेंत तूप जालें. ते ग्रीक क्रिस्तांव जुदेव क्रिस्तांव म्हणून तफवाद आयिल्ल्या वेळार तांकां एक करूंक वा तो प्रॉब्लम सॉल्व करूंक सांगात ते मेळिल्ल्या वेळार कितें जाता? पवित्र आत्मो तांकां शिकयता कितें बरें कितें वायट. सांत पेद्रू तो जुदेव क्रिस्तांवांक सपोर्ट जावन उलयल्यार अक्रेक जिखता पवित्र आत्मो. सांत पावल ताजी शिकवण दुसरी आसली. आनी परत तांच्या मदें व्यत्यास जावना. जर तर व्यत्यास चिंतपांत व्यत्यास आसलो जाल्यार पूण अक्रेक ते सर्व एकच जातात. पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांक एक करूंक जाय. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, ही गरज मातेंत एकवटू, ही गरज मातेंत मेतेरपण, ही गरज मातेंत मिसांव उलोवंक मस्त सलीस. पयलें एकवटपण जाय जंय आमच्या कुटुंबांत भावांनी भयणी भितर हो एकवटपण जाय जंय. आमी बायलांक देख दी जाय तर पयलें आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमी एक करी जाय. आमी आज विचारूंक जाय, आमी क्रिस्तांव जावन कितलीं जाणां भाव आनी भयणी आज उलयतात? कितल्या जाणां मदें तो तफावाद आसा? कितल्या जाणां मदें तो द्वेश आसा? कित्याक अशें? जायतीं कारणां आसूंक पुरो. एकवटपण इकर्स मात्या लेकार उलोवंक गेल्यार व्हडले व्हडले शब्द घेवन उलयत, पूण एकवटपण आमच्या कुटुंबांत आमकां जावची गरज आसा. तर पयल्या सुवातेर आमचें कुटुंब आमी बदलूंक जाय. जेन्ना कुटुंबांत पवित्र आत्म्याचें देणें लाभल्या वेळार
कुटुंबांत पवित्रात्म जिवाळ असल्या वेळार हर एक कुटुंबांत पवित्रात्म जिवाळ असल्या वेळार फिरगज बांदूंक सलीस जाता आनी फिरगज कुटाम भोव सुलाभ रितीर बांद येत आनी तो एकवटपण फिरगजेंत हाडयेत जर तर हर एक फिरगजेंत हो एकवटपण आसा तर दियसिजेंत एकवटपण पळोवंक आमकां मेळटा आनी सगळी दियसीज आमकां बांदून हाडूंक सलीस जाता आनी अशें सगळी पवित्र सभा तर मोगाच्या भावा आनी भयणी एकवटपण मिसांव आनी मेतेरपण तर मेतेरपण कोणाचें जायते फावटी इगर्ज मातयेंत मेतेरपण असलो सोप देताना इगर्ज मात असलोचें काम ह्या जाकांचें धर्मिकांचें पाप साहेब उलो दिता लायक ह्या जाग धर्मीक भाव आनी भयणी सांगात आमी चलया सांगात आमची पवित्र सभा बांदून हाडया एकामेकाक आमी मोगान आमी आयकोवया खंयसर मोग आसा थंयसर एकामेकाक आयकोवची तें बरें मौन उक्तें मौन आसा खंयसर पवित्रात्मो आसा थंयसर मोग आसा आनी तें उक्तें मौन आसा एकामेकाक आयकोवंक एकामेकाचो हात धरून चलोवंक आयचे पयले वाचपाचेर आमी नदर घाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा इस्रायल परजा इजिप्त गांवांत तावन भायर येता बसयल्ल्या गांवांक बसोवंक कितें तांकां एक करता जायते कुळी तांच्या मदें आसली पूण तांकां ते सर्व 12 कुळयेंक एक केल्लो जावन आसा देव तांणी देवातय एक जाल्ल्या वेळार मात्र एक ग्रूप जावन सांगात ते भायर सरूंक लागले तांणी देवातय त्या एकानीचा देवातय तो एकवटपण आसल्या वेळार मात्र तांच्या मदें आसलो फरक 12 कुळये पैकी आसलो फरक नासतना ती देवाची एक परस सामणून चिंतून ती सांगात ते मेळ घालतात आनी बसयल्या गांवांक ते पावतात आमी सगळी पवित्र सभा त्याच देवाते पवित्रात्म्याच्या सक्तेंत आमी एक जाल्यार मात्र सांगात आमी चलता मुखाच्या भावांनी भयणी दुसऱ्या फिरगजे थावन आज आमी हांगासर आयल्या तर एक चिंताप करा तुमच्या फिरगज्यांनी कितले भेद वाद विवाद आसात आमकां त्या देवाते एक जाल्ले वरी आमच्या फिरगजेंती एका मोनाची एका काळजाची आमकां जावंक जायना गी विगारान कितेंय उलयल्यार तांतू एक विरोध पक्ष आनी एक आडळिता पक्ष विगार आयले दुसरे गेले पूण आडळिता पक्ष विरोध पक्ष तेंच आसता थोडे फुडें आडळिता पक्ष विरोध पक्ष जाता विरोध पक्ष आडळिता पक्ष जाता विंगडण कित्याक आमी सेवंसो पवित्र मिसांत सेवंसो तो क्रिस्त प्रसाद जेजू क्रिस्त एकच नेंगी आमी पिवोवचे ते पिवन जेजू क्रिस्ताचे रगत एकच नेंगी आमी वाचतो तो पवित्र पुस्तक एकच नेंगी आमी येवची ती फिरगज इगर्ज एकच नेंगी आमकां सर्वांक एक करची ती पवित्र सभा एकच नेंगी तर आमच्या मदें तो फरक कित्याक आमच्या मदले असले व्यत्यास कित्याक व्यत्यास एकाच कारणा खातीर एकवटपण जर तर आज ना एकाच कारणा खातीर जर तर आमच्या मदें ते विंगडण मेतेरपण ना एकाच कारणा खातीर आमी आजुनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमी बरोवंक ना पवित्र आत्मा आमी स्विकार केला पवित्र स्थान घेताना पूण पवित्र आत्मो म्हज्या जिवितांत क्रियाळ ना म्हज्या जिवितांत जिवाळ ना तर मोगाच्या भावांनी भयणी सगळी इगर्ज माता बदलोवचें तें सोपान आज आमी चिंतचे नाका पयले एक ल्हानशें सोपान आमचें जावं दी म्हजें कुटाम आमी बदलुया आमच्या कुटुंबांत पवित्र आत्मो जिवाळ जावं दी तवळ आमचें कुटाम बदलता आनी उपरांत आमची फिरगस अशें सगळी पवित्र सभा बांदूंक आमकां सलीस जाता तसो देव आम्हा सर्वांक बेसांवां दिवं दी पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमकां बरोवन दी आनी आम्हा सर्वांचे थंय तो एकवटपण मेतेरपण आनी जेजून दिल्लें तें मिसांव भरपूर रितीर क्रियाळ रितीर बरोवन दी वाडोवन दी सोडोवन दी अशें एक पवित्र सभा तुमी लायक आनी रिलिजियस भाव आनी भयणी आनी आमी सर्व ह्या जाकांनी बांदया सांगात चलया एकामेकाचे हात धरया मोगान एकामेकाची उतरां आयकोवया आनी अशें एक जिवाळ क्रियाळ पवित्र सभा आमी बांदया